सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक हांचे मरणा उपरांत फोंडेचें राजकारण कासव गतीन चलतालें. मात आतां पोटवेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्ल्यान राजकारणात वेग आयला. पळयात पुराय बातमी. कोण जातलो फोंडेचो धुरंदर असो प्रश्न गोंयकारांक पडला. भाजप पक्षात पळयले जाल्यार विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी ना जाल्यार सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक हांचो पूत रितेश नायकाक फोंड्या पोटवेंचणुकेची तिकीट दिवपाची आसा. रवी नायका फाटल्यान भाजपा खातीर जर कोणी तळागाळांतल्यान काम केला जाल्यार तो विश्वनाथ दळवी. तशेंच रवी नायकाचो पूत रितेश नायक हांणी लेगीत फोंड्या पालिकेचो नगराध्यक्ष आशिल्लो त्या वेळार खूब कामां केल्यात. रवी नायकाचें मरण जाल्ले त्याच दिसा खुबशा फुडाऱ्यांनी ताचो वारसो फुडें व्हरतले जाल्यार ताच्या पुताकूच भाजपाची तिकेट दिवची अश्यो मागण्यो केल्ल्यो. आनी जर आतां भाजपान रितेशाक तिकेट दिली जाल्यार भावूक मतदार ताच्या फाटल्यान उबो रावतलो काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. काँग्रेसीचो एक्टीव कार्यकर्तो राजेश वेरेकार आसून लेगीत निमण्या वेळार भाटीकाराक पक्षात प्रवेश दिवप हो काँग्रेसीचो मास्टर स्ट्रोक जातलो काय अपेक्षीत थारतलो तें पळोवचें पडटलें. तशेंच राजेशान आपलो पुराय तेंको भाटीकाराक आसा अशें मेकळ्या मनान जाहीर केला. तरी भाटीकाराच्या प्रवेशाक लागून नाराज आशिल्ले काँग्रेसीचे कार्यकर्ते भाटीकारा वांगडा रावतले काय ना हो प्रश्न पडला. गोंयभरात विरोधी पक्ष युतीचे उलयतात खरे, पूण आयकूंक येता ते प्रमाण आम आदमी पार्टीन ह्या पोटवेंचणुकेंत लेगीत एकला चलोवची भुमिका स्विकारल्या. मजगतीं बुधवारा गितेश नायक हांणी आप पक्षात प्रवेश केला. ताका फोंड्या आपावतीन तिकेट मेळपाची आसा अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच आरजीपी पक्षान आजून आपली भुमिका स्पश्ट करूंक ना. एकंदरीत पळयले जाल्यार फोंड्या मतदारसंघात मोगोचो उमेदवार 7 खेपे, काँग्रेसीचो 5 आनी भाजपाचो एकदा वेंचून आयलो. सर्गेस्त आदलो मंत्री रवी नाईक 7 वेळा वेंचून आयलो. 1984 आनी 1989 मोगो पक्षांतल्यान, 1999, 2002, 2007, 2017 काँग्रेसींतल्यान आनी 2022 वर्सा भाजपांतल्यान फोंड्याचो आमदार म्हूण वेंचून आयले. मंत्री रवी नायकाच्या मरणा उपरांत फोंड्या आमदारकीचे पद रिते आशिल्ले. आतां हे खातीर फोंड्या पोटवेंचणूक जातली. देखून आतां 6 म्हयन्यां खातीर फोंड्याचो धुरंदर कोण जातलो हाचेर पुराय गोंयकारांची आनी खास करून फोंड्याकारांची नदर लागून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.